सात आतोदीन केल्ली 13 विस्मितां. पयले विस्मीत रोमांत एक सभा बोललेली वडिलांची, प्रोफेसरांची आनी प्रवचन करप्यान गात केलो तेन्ना कोणूच कबूल जायना जालो शर्माव करूंक. तेन्ना आतोनीच्या वडिलान ताका सांगलें, तूं प्रवचन कर. आनी ताणें केलें. ताची उतरां आयकून सगळे अजाप जाले आनी ती भास नकलो आसले ते पर्यंत तो शर्माव समजले. दुसरें विस्मीत एका पयशिल्ल्या गांवांत तो वचो आसलो प्रवचन करूंक, पूण विसरलो आनी दुसरे कडेन आनी दुसऱ्या फिरगोचेन तो शर्माव करूंक गेलो. थंय ताका उगडास आयलो. कितें कोत्तलो देवा लागीं मागलें. तेच वेळार अजाप जावन 2 सुवातेर हाजीर जालो आनी प्रवचन ताणें केलें. हाका म्हणटात बाय लोकेशन. तिसरें विस्मीत एक मोनो बेरो कुमसार करूंक आयलोलो. 7 आतोनी सवें पातकां बरोवन हाडलोलीं. ताचे कुमसार जातकच ताची कागदां वयली पातकां सगळींच धुवन गेलीं. कागद नितळ जालें. चवथें विस्मीत कांय दुस्मानांनी ताचे इश्ट जाले परी आतोनीक जेवणाक आपयलो आनी ताच्या जेवणाक वीख घालें आनी ताका जेवण दिलें. आतोनीन तांकां सांगलें, हांव जाणां हे जेवणाक वीख आसा, पूण हे जेवण हांव जेवल्यार तुमी कुवितेर जावंक पडटलें आनी क्रिस्तांव जावंक पडटलें. आनी ताणें ताची आव्हान कबूल केलें आनी ताणें जेवणाचेर आशिर्वाद घालून तें जेवण तो जेवलो आनी ताका कांयच वायट जावंक ना. देखून ताच्या दुस्मानाक कुवितेर जावंक पडलें. पांचवें विस्मीत एक ग्रेस्त ओस्तोरेन आपल्या चाकरा लागीं आतोनीच्या कोयतांक सागवाद धाडलोली आनी आतोनीच्या हातांत दी म्हूण सांगलेलें. तो चाकर भायर सरलो तेन्ना पावस पडलोलो आनी पावस इतलो पडलो पूण ताचेर एक लेगून तेंबो पडूंक ना. आनी तो 7 आतोनी सवें पावलो तेन्ना तो आख्खो सुको आसलोलो. आनी हें सगळें कितें घडलें तें त्या चाकरान वचून ते ओस्तोरेक सांगलें. 6वें विस्मीत एके फिरगोजेंत शर्माव कोत्तालो, पूण लोकान देवाच्या उतराची बेपर्वा केली. तो भायर सरून तो दोर्याच्या किनारेर गेलो आनी थंय ताणें शर्माव करूंक लागलो आनी दोर्यांत आसलोली नुस्तीं वयर सरलीं आनी ताणें तो शर्माव आयकलो. 7वें विस्मीत देव नासलोलो क्रिस्तांव जेजू करीपडीन भोव पवित्र साक्रामेंतान आसा म्हणून सोत मानी नासलो. ताचे लागीं एक गाडू आसली. ह्या मनशान भाग्यवंत आतोनी लागीं भेट मारली, सांगून की हांव म्हज्या गाडवाक 3 दीस उपाशी दवरतां आनी 3 दीस उपरांत ताचे फुडें जेवण दवरतां आनी तूं भोव पवित्र साक्रामेंतां घेवन यो आनी ताच्या फुडें उबो राव. भाग्यवंत 7 आतोनीन 3 दीस रानांत वचून उपास केलो. ते दीस 3 दिसां पडल्या उपरांत गाडवाक हाडलें आनी 7 आतोन साक्रामेंत घेवन आयलो आनी तेन्ना 7 साक्रामेंत उबारलो तेन्ना गाडवान तोंड काच्या बदलेक 7 साक्रामेंताक नमस्कार केलो. 8वें विस्मीत एक पावट दुस्मानांनी ताणें खून केला म्हूण भाग्यवंत आतोनीच्या बापायचेर आरोप घालो. कोणाक जिवेशी मारून ताची कूड ताच्या
बापायच्या दुर्गांत घाली ताच्या बापायक धरून व्हेलो. तोळकार नियासोबेन चलतना हातूंत मेल्ल्या मनशाक जिवो केलो आनी कोणेकून केला तो नितीदाराक सांगूंक लायलो. नवे विस्मीत एक वाटसुऱ्या पिडेवंताक आदार दिवपाक ताणें त्या वाटेवेल्या एका मनशा लागीं प्रार्थना केलें. तो मनीस हात गाडयेर घालून आपल्या पुताक घरा वतालो. त्या मनशान आतोनीचे मागणें नाकारलें आनी म्हणलें, हांव एका मेलोल्या मनशाक मोडे व्हरतां, म्हज्यान तुका आदार दिवंक जायना. तो मनीस घरा पावतोच ताजो पूत मेलोलो मेळ्ळो. तो परतून आतोनी सवें आयलो आनी आपल्या चुकीची बोगसणें मागलें. भाग्योंत आतोनीन ताच्या पुताक जिवो केलो. गावे विस्मीत ताच्या कोवेताच्या कुडांत हेरांनी जायत्यांनी चावेच्या बुराकांनी पळयलां की जेन्ना भाग्योंत आतोन मागणें करतालो आनी पौत पुस्तक वाचतालो तेन्ना पौत पुस्तकाचेर बालोक शेंचूक येतालो आनी तो ताका वेगेन घेतालो. आनी हे जायत्या फिरगोजांनी आमी पळयतात. 11वें विस्मीत एक जोडपेक जायत्या वर्सांनी भुरगें जालोलें, पूण पोती हे आपले भुरगे न्हयच म्हूण बायलेचेर दुबावंक लागलो. ताच्या बायलेन आतोनी लागीं मागणें केलें, तरी पूण पोती म्हाका सोतायता तेन्ना आतोनीन त्या सोपुल्ल्या भुरग्याक उलोवशें केलें आनी सोत आपल्या बापायक सांगूंक लागलें. इतल्यान दुबाव पयस जालो आनी ती मोगान जिवंक लागली. 12वें विस्मीत हे विस्मीत तो मेलो आनी सांत केल्या उपरांत एका जोडप्याचो घोव पयशिल्ल्या गांवांत वो देसांत आसलोलो. दोगांयच्यो चिट्यो एकामेकाक बरयलेल्यो मेळनासल्यो. एक दीस पोतीनीन आपल्या पोतीक चीट बरयली, सांत आतोनीच्या हातान घाली. ते फिरगोजेन सांताची व्हडली इमाज आसली. थोड्या दिसांनी पोतीनीन परत फिरगोजेंत गेली आनी आपली चीट ताच्या हातान आसा ती पळोवन सगळी निराशी जाली आनी रडूंक लागली. फिरगोजेन साकिस्तांव आसलो तो आयलो आनी तिच्या फुड्यान ती चीट काडून वाचूंक लागलो. ती चीट घोवाची आसली. ती चीट वाचतना 300 भांगाराची लिब्रां सांताच्या बोर्सांतली पडली जी तिच्या पोतीनीन तिका धाडलोली. ही चीट ताच्याच फिरगोजेन सांत फ्रांसीस कोयेतांत सांबाळून दवरल्या. 13वें विस्मीत सांत आतोनीक एकल्याकूच पौत पुस्तक दिल्लें आसलें, कित्याक तो देवशास्त्र आसलो. तो प्रोफेसर जावन आसलो. एक सेमिनारेन तो आपले वोकेशन सारकें जिवन आसलो. ताका सेमिनारी सोडूंक जाय आसली आनी देखूनच ताणें चिंतलें, सेमिनारी सोडून हांव कितें करतलो, कशे तरेन हांव जियेतलो. देखून ताणें चिंतलें, भाग्योंत आतोनीचें हें पौत पुस्तक हांव चोरून व्हरतलो आनी त्या पयशांनी म्हजे दीस सादतलो. अशें करून तें सांत आतोनीचें पुस्तक ताणें चोरलें आनी पळून गेलो आनी तें पुस्तक विकूंक गेलो. पूण तें ताका विकूंक मेळूंक ना, कित्याक सगलो लोक दुबावतालो ताणें तें चोरलां आसतलें म्हूण. आनी एके सायडीन सांत आतोन साती साक्रामेंताक मागणें करतालो, न्हय आपलें पुस्तक परतून मेळूंक जाय म्हूण. पूण तो मागणें करतालो की ह्या ओत्म्याक
साल्वार कोर म्हूण सेमिनारिस्टाच्या मोतींत घाल म्हणून आपल्यान वचूंक जाय आनी ह्या भाग्यवंताची पोत पुस्तक पोत्तून दिवंक जाय म्हूण तांचे अंतस्कोण ताका कावूंक लागले. देखून ताणें निचो केलो, हांव वेतलो आनी म्हजें हें पोत पुस्तक व्हरून भाग्यवंताक परत दितलो. आनी हें चिंतून तें विकपाचें साडून पोत पुस्तक घेवन भाग्यवंताशी आयलो. भाग्यवंताशी दिमी मोडली आनी हें पुस्तक ताच्या हातांत दिलें आनी ताच्या वेगेन दितकच भाग्यवंत 7 हातून ताका वेंग मारली. ताका येवकार तुका म्हज्या पुताक आनी ताणें म्हणलें, म्हाका आनी पूत मोडूं नाका, कित्याक हांव एक चोर. हांव तुका बक्षितां हातोनीन म्हणलें, तूं कित्याक भियेता? आयज तावन तूं म्हजो सेक्रेटरी. तो जाप जालो, येदो व्हडलो चोर आनी सेक्रेटरी. ताणें म्हणलें, भियो नाका, म्हज्या घरांत तुका स्वात आसा. हय म्हज्या भाव भयणीनो, आज होच भाग्यवंत 7 हातून आमकां भोगसण्याची मनशां जावंक उलो मारता. आज आमच्या जिवितांत तो एक आमकां नमुनो जाल्लो आसा. हीच ताजी 13 विस्मितां आमच्या जिवितांत आमी नियाळ कोत्ताना नदर मारुया आनी हे सांताचें मार्गदर्शन आमच्या जिवितांत दोळ्या मुखार हाडून आमी देवाच्यो वाटो आमच्यो वाटो करूंक आमकां धीर आनी बळ फाव कर म्हूण देवा लागीं मागुया.